बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोठेपण, अनभवार्थीपण, गरीबसाण पयस केली देखून सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनी हांव सदांच जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरो पासून अजापां, मिलाग्रो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटूंक आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटूंक आनी सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याचीं उतरां कर. जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. कोवीड दुयेंस आनी ब्लॅक फंगस दुयेंस तांचे सोशिल्लें पयस दवर. हेरूय दुयेंसां तांचे सोशिल्लीं सगळीं पयस दवर. सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर आनी सगळ्यो गरजो तूं नाका फावो कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 28 जून 2021. हांव सोजमोता देवाचे भाशेन की ज्या लोकांनी सगळे व्हिडिओ चोयले ती पवित्र जाली म्हणून आनी जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. मार्क 9 वळी 9. दोंगरा वेले देंवताना देखलां ते मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून शिसांक हुकूम घालो. शिसांनी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली, पूण पुनर्जिवंत जायसर ह्या उतराचो अर्थ ते आपणा मदें बराबर सोदताले. आनीक तांणी तांचे लागीं अशें विचारलें, एलायजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें असो जबाब दिलो, ओय, सगळें नव्यान मांडून हाडूंक इलायजा पयलो खरें येता. तरी आसतना मनशाच्या पुतान जायतें सोंसूंक जाय म्हूण आनीक मनशांनी ताची बेपरवा करूंक जाय म्हूण कशें बरयलोलें आसा तरी. पूण हांव तुमकां सांगतां, इलायजा न्हूच आयलो, पूण ताचे विशीं बरयल्लें आसलें त्या प्रमाणें तांणी आपणाक जाय आसलें तशें ताचे सोरीं केलें. येवकार तुका आनीक तुजे फामिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयज देव तुमकां एक बरो दीस दिवं. जेन्ना हे ताबोर दोंगरा सावन देंवले, जेजून तांकां सांगिल्लें, पूण हे आपणाचे भितर चिंतपा लागले. कोण? तिगोय शीस, पेद्रू, जोव आनीक तियाग, हे तिगोय जाणां, की इलायजा पयलीं येवपा जाय म्हणून पोरण्या कोरारांत बरयलो आहा. आनीक जेजू म्हणटा, ओय, इलायजा येवन गेलो आनीक लोकांनी ताका कितें करपा, वायट कितें करपा आसलो तें कोन्न सोडलें. पूण तुमी आतां जो देवाचो पूत, जेजू सांगत ते भाशेन देवाच्या पुतान जें भोगपा जायें तेजें तुमचें आतां मोन आसपा जाय. इलायजा काबार. इलायजा संवसारांत येयलो, इलायजागे पड कितें जिवीत आसलोलें, जें पड कोणें वायट करपा आसलोलें तें कोन्न काबार जालें. इलायजा न्हूच आयलो, पूण ताचे विशीं बरयल्लें आसलें त्या प्रमाणें तांणी आपणाक जाय आसलें तशें ताचे सोरीं केलें.
तर तुमकां जाय जाल्यार इलायजागे जिवीत आसूंची व्हडली गरज ना आमकां. तो ओल्ड टेस्टामेंट तुमी स्लीप जायन पडोवंक शकताय थिंग गेल्यार. तर जें पडे जेजून सांगिलां तें आयकल्यार पुरो जातो आमकां. तुमी म्हाजी इलायजा भाशेन प्रेयर करपा लागचे वचोन ज्यो इलायजान पडे प्रेयर केलो आहाय तुमी म्हणचे तो स्क्रिप्चर आनीक त्यो प्रेयर करून तुमी मागीर झोरोंक लागचे घेवन. कितलें झोरयलें म्हणून ती प्रेयर तुमगे कांय जावपा ना. रितीरां कितें सांगताय जेरेमाया 33:3 म्हणटाय हांवें बाय हार्ट केलोलें वयता आसतना. कितें सांगता जेरेमाया म्हळ्यार ओल्ड टेस्टामेंट हो तो प्रोफेट तो इलायजा भाशेन एकटो. देवाक तूं उलोव मार आनीक देव तुजें मागणें आयकतलो आनीक ज्यो वस्तू लिपोवन दवरल्यात त्यो सगळ्यो तुका उगट्यो कोत्तलो. जेरेमाया 33:3 फोन नंबर मो सांगपा लागून म्हाका एक बायल आनीक सांगता रितीरांकू सांगताय म्हण तूं हो देवागेलो फोन नंबर सारको डायरेक्ट लागोता खंयचो जेरेमाया 33:3 कितें तुमी देवाक उलो मारात आनीक देव तुमकां तुमचो फोन काडटलो. तुमकां तुमच्या मागण्याचो जाबाब दितलो. तुमचें मागणें तुका मेळटलें. आनीक जो कितें देवाचो गूट आसा तो देव तुका उगटो कोत्तलो. ही आतां आमकां लागना ती आदल्या लोकांक पोन्ने कोरारांत की तुवें देवाक रोजार करपा जाय आसलोलें तुवें बरें करपा जाय आसलोलें तेन्ना देव तुगे रोजार आयकतलो. हें सगळें पोन्ने कोरारांतलें. तर आमी स्लीप जावपा शिरी पडनाय. एक बायलेन दुसरे बायले सांगिल्लें तेगेलो घोव बरो नासलो तें दुयेंस बरें जाल्या पुरो म्हणून. घोव खूंय बरो जाला 2 वर्सां मोडलें. कितें हो वेर्स बायबलाचो जेरेमाया 33:3 कांय जायना. कित्याक तें देवाचो गूट लिपो नासलोलो त्या दोणां. पूण आतां जेजूक धाडून देवान सगलो गूट उगतो केलो. आनी जेजून जें कितें काम करपाचें आसलें मनशा कुळाक साल्वार करपाक तें जेजून करून सोडलें आनीक जीव सोट तेदो म्हणलें सगलें सोंपाडलें. एक देखून थेंबो जेजूगेलो कुडींत उरो ना रोगताचो. जेन्ना शिसांनी भालो मारलो हड्ड्याचेर जेजूगेल्या तेन्ना उदक आनीक रगत कितें पळय आसलोले निमाण थेंबे ते गेले भायसून. तर रगत ना जाल्यार कितें जाता जाणाय तुमी कुडीचें हेमोग्लोबीन लो आहा म्हणटाय. हिंगा हॉस्पिटलांत गेल्यार जाणटेल्यांक ओ जो मनीस दुयेंत आहा जी हिस्ट्री आहा दुयेंस आसलोली कोणू जावं भुरगीं जावं कोणू जावं आनीक जाणटेलीं तांकां एवरी इयर ब्लड टेस्ट आसता कंपल्सरी सारको. आतां कोविडा म्हण तूं केलो नासत म्हाका तेणी पूण आसूं हिंगा UKक तुका लेटर येता तुका एपॉयंटमेंट बी दिन सारकी धाडटाय. ह्या दिसा तुवें येवपाचें ब्लड टेस्ट करपा मेजर ब्लड टेस्ट. रगत काडटाय शिरिंगान हितू ट्युबां काडटाय 2 देखून ट्यूब काडटाय दिसत म्हाका. तर हिंगा चोयताय ते तुगेलो हेमोग्लोबिना देखून तुका तिजे रिपोर्ट येता हेमोग्लोबिनाचो. तर हें हेमोग्लोबीन लो आसप म्हळ्यार रोखडो ट्रिटमेंटा धाडटाय. व्हडल्या हॉस्पिटलांत वचोन मागीर तुका लेटर दिताय थिंग वचोन तुवें टेस्टींग करपाचें. तुगेलें रगत खुंयसान लीक जाता. तुगे टॉयलेटांतल्यान वयता मुतांतल्यान वयता आनकोड्यां भितर लीक जाता पोटांत शिरांतल्यान खूंय भितरल्यान लीक जाता रगत. तें चोयता हेमोग्लोबीन कावंट लो जाता. लो आहा मातशें इदो देखून कितें पूण प्रॉब्लेम आहा म्हणटाय खुंयच्यान पूण वयता रगत. आनी अशें करून तर गेले जाल्यार घोडये कितें मार येता आसतलो खंयच्या ऑर्गनाचेर ती म्हाका सारकी स्टडी केलो न्हय. उणें आहलें हेमोग्लोबीनचो सारकें उणें जाता जाल्यार पूण प्रॉब्लेम आहा. हेमोग्लोबीन उणें जावप म्हळ्यार प्रॉब्लेम आहा. रगत खंयच्यान पूण वयता आनीक जेजू गेलें रगत सगलें गेलें टोटल 0. तो रगत जितलें उणें जाता जेजू गेलीं सगलीं ऑर्गनां भितरलीं फंक्शन जावपा बंद जालीं आसतलीं. ऑर्गनां फेल पडलीं आसतलीं 1 by 1. सगलीं ऑर्गनां डॅमेज जालीं आसतलीं. तर हें कित्याक घडोवंक पावलें
जी जी एक एक पळे वस्त जेजूक घोडल्या ओ जेजून उलयल्या ताका एक एक उतराक ओढत आहा आनी जेजू गेलें उतर सांगता की एक देखून उतर तेजो पळय कार्य आहा तेजें काम आहा जें उतर म्हुट्टा तें घडोवन येतलेंच तें हालीं वचपाचें ना तुवें तर भावार्थान म्हणलें भावार्थ म्हळ्यार कितें तूं पवित्र कातोलीक जायन म्हजे भाशेन ओ जेजू भाशेन ओ जेजू गेले भायर शीस आसले एकलो मेलो जुदास इस्कारियोट इकरांनी तें कोण दाखयलां बेस्ट म्हणटा ती जेजू वांगडा तेंची देख गेयल्या आनी आमी जाता बायबलाचेर तेंगे जिवीत आहा सगलें आमी आयकिलां तर तें आमी करपाचें आनी जेन्ना आमी शिसा भाशेन जालें आमी तें उलयलें तें उतर तुगेले जिवितांत काम जरूर कोत्तोलें जरूर तितून दुबावू ना घोडये काय वो चोया कितें जाता तें ट्राय करया हें आनी म्हणपाची गरजू ना जरूर जातलें पूण तूं कितें जावपाचो तूं रायचस म्हणटा तें जावपा जाय कितें यू हॅव टू बी रायचस वीथ गॉड थ्रू क्रायस्ट जिजस तूं जेजू भाशेन तूं जालो जाल्यार तूं देवाचें भुरगें जालें देवान पळय कितें आशिर्वाद तुका दिला तो सगलो तुज्या जिवितांत तुका लागलो जे परी एक नवो लॅपटॉप हाडटा तितून सॉफ्टवेअर बी कांय आसना विंडोज बी कांय आसना हो घेयल्यार तेंगे दुसरें आहा आयफोन घेयल्या आयपॅड घेयल्या तेंगेलो दुसरो सॉफ्टवेअर आहा तर जेन्ना तूं नवो लॅपटॉप घेता तितून सॉफ्टवेअर बी कांय आसना तुवें सॉफ्टवेअर घालपा पडटा विंडोज 10 घाल विंडोज 8 घाल विंडोज 7 घाल विंडोज 11 येवपा आहा तुका पड लेटस्ट कितें आहा तें तुवें घालपाचें तुका जाय तें आनी तेन्ना मागीर तुका तो लॅपटॉप उपयोगा पडटा तुका ते हो नये लॅपटॉप हाडटो विंडोज 10 घायत जाल्यार तुका तो सारको उजार करपा मेळटा आनी जे परेन तो रुचिला ते भाशेन तो तुका कितें कॅपसिटी आहा कितू फास्ट आहा बॅटरी कितू वर उत्तली सगलें तो रुचील ते भाशेन हो लॅपटॉप केलो ते भाशेन तो उजार जातलो तुका उजार करपा मेळटलो ते भाशेन आमगे जिवीत जेन्ना आमी जेजू भाशेन जालीं आमी देवान पळय येवजण केलोली आदाम येवेक पळय रुचलोलीं ते भाशेन आमी जाताय आनी देवागेली पळय कितें येवजण आहा ती आमच्या जिवितांत घडटा दर एक घोडयेक तर ही जावन आसा पद्दत तर जेन्ना तूं तोंडान उचारतलीं तुमी यो मिलाग्रो अजापां केलो हाय थिंगाच त्यो लायण्यो जेजून कोणाक कितें म्हणलो सगळ्यां पळय म्हणल्यान बरी जाय म्हणून त्यो लायन तर तूं म्हणल्यो पवित्र कातोलीक जाय न्हू त्यो तुका घडोवन येतल्यो नाजाल्यार तूं कोणा पळय म्हणटा तेंक घडोवन येतल्यो घडपाक जाय तें हें सारकें शुअर तिता न्ही कसलोच दुबाव दवरपाक गरज ना हेका लागून हें घडपा कारणाक लागून जेजून सगळें आपल्याचें घेवचें पडलें मनशा गेलें दुयेंस दर एक दुयेंस तें काती जावन जेजूगे कात सगळी तें हें मान चाबकां मान सारकें ओडून काडलोली ते चाबकां हिडे आसले आनीक आडांक कुडके आसले तो एक पाटी अशें करून मारलो गोऱ्या भाशेन तो आखें ओडून काडटा तर 5,000 वयर जेजूक जेरमोण मारलें आमी म्हणटाय तेर्साचेर तेच कोताय हांपऱ्या भाशेन तेजो एक पयशाचो आमकां फायद जायना दुखीचे आतां मिस्त्याक देखून इसरोत येयले ते तूं ते मिस्त्याक घेवन बेश्टो बारापाडा पाट करून तेर्स केलो म्हणटा न्ही कांय फायद ना ते मिस्तेराची सोजमणी काडपा जाय 5,000 जेजूक जेरमोण मारलें ते नुस्तुरजी देवानी ओट दूख भोगली आंकवार मुरेक आम कितें दूख भोगोत काय व्हड दूख भोगली आंकवार मुरेक आम कित्याक दूख भोगोना काय कातोलिकांक म्हाकाय भोगनासलोली बेश्टें निमाण शुक्रारा वयतालीं येतालीं तूं
तो देवाचे भाशेन जायना, जेजूचे भाशेन जायना, तूं मोनजातीचे परस पास्ट. कोणा परस? मोनजाती म्हण तूं मातशें फिलींग आसता, मोनजाती कोण आयकता, सुणे देखून चोय तेगे नांवान उलो मारल्यार धांवन येताय. माजरां देखून चोय तेंगे कितें आवाज केल्यार येताय. दुकरां देखून चोय कितें तुवें धाडाय नाजाल्यार तेंका उलो मार, कितें कोर धांवन येताय. बेल मार, कितें कोर. तेंगे संवय आहा ते प्रमाण ती तुका रिस्पॉन्स कोताय. पूण मनशान जनावरां परस पास्ट जालें. कित्याक? तीं देवान रचिलोले ते पद्दतीचे जियेनाय. ते पद्दतीच्या पोत्ती जियेताय, पोत्ती. जेन्ना तूं देवान रचिलां तें आतां जेजूच्या उद्देशीं तूं मानून घेता, तेन्ना तूं सारको जेजूचे भाशेन जाता. तो जेजू उलयलो तीं उतरां तुवें उलयल्यार तीं उतरां तुजे उद्देशीं घडोवन येताय. तुजे उद्देशीं तूं कोना तें. म्हजे उद्देशीं घडोवन येताय. हांव कोना तें. तें करपाचें जेजूगे काम उतर. आनी तें उतर उजार करपाक आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. उतर म्हळ्यार कोण? जेजू. जॉन 1:1 द वर्ड वॉज विथ गॉड, द वर्ड वॉज गॉड. तें वचोन चोय. वर्ड म्हळ्यार जेजू. जॉन 1:1 बरें सांगिलां. जेनसिसांत तो म्हणटा मेळटा. लेट अस क्रिएट मॅन इन आवर ओन इमेज. लेट अस म्हळ्यार आज. अज म्हळ्यार कोण? बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो. तर आमी हें सगळें बरे भाशेन आमी चिंतपा जाय, शिकपा जाय. आनीक जेन्ना आमी म्हणटाय तें घडोवन येता. कित्याक? जेजून सगळें आपल्याचें घेयलें. तुगे काती दुयेंस आहा, तुगे शिरां दुयेंस आहा, तुगे मसल ओडताय, तुका आर्थरायटीस जालां, बोटां दुयेंस आहा. जेजूगे सगळे सांदे A to Z सांदे जेजूगेले डॅमेज जाल्ले. तकले मारले, हें कोपेल घालो खांट्याचे आनी धाडायलोलें तकले भितर गेल्ले ते खांट्या लांबेले. तर तुका पिशां दुयेंस आसूं तकलेचें, मेंटल जालें जावं, सुडोल जावं, आवड जालें जावं, बुरशेल जावं, कितें जावं, सगळें धोर एक दुयेंस जेजून आपल्याचें घेयलें. जेजूगेले सांदे पेड्ड्यार जाले. कित्याक? आमकां त्या कश्टां उद्देशीं जेजून आपल्याचें घेयलां. तेजे उद्देशीं आमकां बरें जिवीत संवसारांत मेळपाक. जें आदां येवें देंवसाराक विकलोलें तें जेजून पोत्तून घेयलां. आनीक पोटां आसूं, कितें आसूं, हाटी आसूं, किडनी आसूं, आतां चोयला तुमी कॉमन केस सारकी गोंयांत देखून. कितें? किडनी फेलियर. कितें? डायलिसीस. आरे एक केस आहाय, केशीच. आनी आतां म्हाका खबर ना कितू जालें म्हणून. बारीक चोय बरें कोन्न कितू केशी आहाय त्यो. आनी सिटी आनी सांगो नाका. थिंगां आनी मेजू मेळपा ना तुका. पणजे, मडगांव, म्हापशें, वास्को थिंगां आनी मेजू मेळपा ना. कितू डायलिसीस कोताय म्हणून. डायलिसीस हॉस्पिटल आहाय तेका विचार कोण तुमगे नर्सी बी आहाय जाल्यार. थिंगां लायनी पडटा, अपॉयंटमेंट घेवपा पडटा, कितें करपा पडटा. प्रायवेट केलें आतां, ओदी घाराको कोताय मेशीन हाड. चोय. डायलिसीस म्हणटा तो सारको कॉमन जाला गोंयांत. तर दुयेंस केसलें जावं, हुंचे दुयेंसाचें बरेंपण ह्या उतराचें आहा देवागेल्या. दर एक दुयेंस हें तुवें उतर तर उजार केलें, तुगेलें दुयेंस बरें जाता. किडनी फेलियर जावं, पॅनक्रिया फेलियर जावं, ओर हार्टा प्रॉब्लेम जावं, सगळे जेजूगेले सांदे मारून रगत वचोन सगळे पेड्ड्यार जाल्ले. कित्याक? आमकां बरें जिवीत मेळपा खातीर. तर तेका लागून बायबलाचें एक वर्स आहा 1 Peter 2:24 तुज्या गायांनी हांव बरो जालों. केदोणा
जेन्ना जेजून तें भोगिलें तेन्ना सावन पोन्ने कोरारांनी जेन्ना जेजून भोगिलें तेन्ना सावन म्हळ्यार आख्ख्या नव्या कोरारांत तर हेजी आमी सोजमणी बारीक काडपा जाय की ही पद्दत कितको चलत ती आमी चोवपा जाय आनीक ती पद्दत चोलपाकू आमी जेजूचे भाशेन जावपाक जाय कित्याक जेजून ती पद्दत घडल्या जेजून ती उतर उलयलें आनीक त्यो मिलाग्रो घडोवन येयले त्यो तर आमगेल्या जिवितांत जावपा जाय आमकां तर बरें जिवीत भोगपा जाय जाल्यार आमी जेजूचे भाशेन जावपा जाय हितून दुबाव ना तुमी जेजूचे भाशेन नाय आनीक तुमी मागो भोंवताय दुसऱ्या आतां दवर म्हणटाय रोजार कर म्हणटाय दुसऱ्या मागण्या दवर म्हणटाय रेतीर धांवताय कोणाक घेवन बरो ना ताका घेवन आनी बरें आहाय ती पिकनिकेक गेल्ल्या भाशेन वचोन येताय तांकां कांय पडलो ना देवा गेलें फकत बरो ना ताका आमी घेवन गेले न्ही जिवीत न्हवसोरपाचें तेंगे पातक सोडपाचें तें कांय पडना ताका फकत दुयेंत बरें जाल्यार पुरो दुयेंत घेवन गेलें ती जेजू म्हणटा ताका तुमी वो इलायजा बिलायजा म्हणटाय तो पोन्ने कोरारांत उलो वो जेरमाया म्हणटाय तो पोन्ने कोरारांत उलो तेंगेलें जिवीत दुसरें ताका मांदामेंत कोरार पळय जेजून ते कोडे केलोलो तो दुसरो तेणी मांदामेंत पाडूं न्हय ताका लागून तांकां वायट जालें तेन्ना देवान मांदामेंत दिल्लें पाळय म्हणून पूण मांदूं न्हय तर आतां येयलें तेंच आतां तर तूं मांदामेंत मानना तुकाय तेंच जें सोडोम गोमोरा घडलां तेंच तुकाय घडपाचें तें आनी वचना तें संवसारांत आहा तर आतां तें नपयत करपाकू तुवें कुरपें येवपा जाय देवागेली जेजू म्हणटा प्रॉफेट येवन गेले खरें पयलीं येयल्याय ते जेजू पयलीं येयल्यायच बरयलोलें इलायजा पयलीं येतो म्हणून जेजूच्या येवन गेलो तो तर हें आमी देवाचें उतर आमगेल्या काळजांत कोचून दवरपाक जाय रिगोवन दवरपाक जाय सारकें हें देवाचें उतर जिवें उतर म्हणटाय आमी काल आज आनीक सदांकाल तोकपाचें व्हडलो मोटराचें इश्टिकर मात हाडल्यान केरला वचून रेतीरा वचून येताय जिजस नेवर फेल्स म्हणटाय पूण तेंगे गाडी ब्रेकडावन जालो आहा ती सारकी जायना ज्या मनशाचें दुयेंस येयलो आहा तें बरें जायना इश्टिकर आहा गाडयेचेर जिजस नेवर फेल्स गोंयांत जायत गाडयांचे दिश्टी पडटा तर जिजस नेवर फेल्स सारकें आहा कोणाकू तूं जेजू भाशेन जाल्यार जिजस नेवर फेल्स तूं तर जेजू भाशेन जालो ना जाल्यार तूं फेल तूं आनी पास जावपाचो ना सारको फेल जावन इफेरनात तुगेली कूड फेल सगळीं दुयेंसां तुगेलें काम फेल तुगेलें प्लान फेल रिटायरमेंटाचे बरे भाशेन हातलो प्लान फेल पयलो मन वयता अर्ली रिटायरमेंट घेवपा पडटा कित्याक 60 वर्सां देखून तुगेली बॉडी चलना तो कोता दुयेंसान काबार जालो आहा 40सांचे म्हणल्यार डायबेटीक कॉमेस जाता फेल जिजस नेवर फेल सारकें आहा तो इश्टिकर माल म्हणून तूं पास जातलो जिजस नेवर फेल्स म्हणून इश्टिकर तर गाडयेचेर मारलो वो देराचेर मारताय भितर स्वता आसतना दी मेन देराचेर आसता कोणा गेल्यार तर तो जिजस नेवर फेल्स म्हणून मारलो जाल्यार हितून तुका कितें फायदो आहा तूं साल्वा जातलो तूं पास जातलो
जेजू फेल जावपाना म्हणटाय सारकें खबर सोत खरें. जेजू गेलें एक देखून उतर फेल वचपाना म्हूण बरयलो आहा बायबलाचेर. आनी नेट्टान आमी तो गाडयेचेर मान भोंवताय जीजस नेवर फेल्स. आतां न्ही हो स्टिकर मारूंक लागले आतां 25 वर्सां जालीं आसतलीं. मायज जालो खबर ना म्हाका. पूण 25 वर्सां जावपा जाय मुगे उगडासा प्रमाणे. तेन्ना जी स्टिकर पळय मारून भोंवतालीं ती तर जेजू भाशेन जालो जाल्यार म्हाका देखून कोडे तेन्ना कोडे म्हाका देखून सोयेक मेळत आहलो पवित्र कातोलीक जावपाक. तेदोण 25 वर्सां फुडें. तो बेश्टो स्टिकर म्हणून आमी आचिलो सोडलो गाडयेच आसूं मेळटा. आमी मुगे तो गाडी तेजे फाटल्यान वयता मुगे मोटरसायकल तो ते गाडये फाटल्यान वयता आमकां आसूं मेळटा. चडशे जायत गाडयांचे आसता तो. पार्किंगा दवरलो कळे हिंगा थिंगा आसूं मेळटालो. पूण आमकां जेजू फेल जावं पास जावं तें आमकां कित्याक पडलां एशें तें सुजमूण जाता ती. मुगे जिवीत आनी हांवें बगूंक जाय न्ही. जेजू जर पास सदांकाळ जेजू पास जाता जेजू केन्ना फेल जायना जाल्यार म्हाका कितें पडलां. मुगे जिवितां येयलें तें हांव भोगिता एशें जाता आमगेलें. जे मनशांनी गोळे रितीर वचोन तो हाडलेलो स्टिकरू घेवन हाडलेलो पयशांनी मारलेलो गाडयेचेर आनीक रितीर वचोन तो जिवीत बदलून येयल्लीं लोकांकूय तर पवित्र जावपाक तो शिकयतालीं जाल्यार येदो म्हळ्यार गोंय कितें जावपाचें 25 वर्सांनी. 25 वर्स म्हळ्यार 75% तरी गोंयकार पवित्र कातोलीक जावपाचें कोणा नाका. वायटां रावलोलें शिरापां रावलोलें पेसावां भोगलोलीं काम गेलोलें कामाचे त्रास जालोले घरां दुसपोट घोव बायलां मदीं दुसपोट सगलीं काजरां मदीं दुसपोट एकामेकां मारताय हाताय गोंटे घांस माताय बायल घोवागे कितू मार सुंचताय. मोनजाती परस पास्ट जालां गोंयकार कातोलिकां गेलें जिवीत. गोंयकार मनीस सगळे कातोलिकां गेले. पूण तुमी हितून रितीरां गेलीं रितीर सेंटर कॉमेर्स जाल्यार 25 वर्सां माय जाले आसतलीं. तो स्टिकर दिश्टी पडटा गाडयांचेर. कोण पवित्र कातोलीक जावं न्हय. गोंया कोण पवित्र कातोलीक जावं न्हय. रितीर सगळ्यांनी गेलीं. म्हजी बारबर देखून मुगे देखून फ्रेंड तेदो भुरगें म्हूण तूं 20 वर्सांचे तेशें कोन्न ते देखून रितीर वचोन येयले. म्हाका यो रे म्हणटाले हांवें म्हणलें रितीर भितर म्हाका नाकाय. पूण ते गेलो मग ते पवित्र जालो जाल्यार म्हाका फायदो जावपाचो जरूर जावपा जाय आसलोलो मुगे भाशेन. पूण ते पवित्र कातोलीक जावं ना अजून जालो ना एकलो देखून जालो ना मुगे फ्रेंड थिंग गेल्ले ते रितीराक. तर आमी जेजून सांगिल्ले ते भाशेन इलायजा न्हंयच आयलो पूण ताचे विशीं बरयल्लें आसलें त्या प्रमाणे लोकांनी आपल्याक जाय आसलें तशें इलायजाचे सोरी केलें. जेजू येवन गेलो 2021 वर्सां जालीं. लोक गोंयकार रितीरां वचोन येयलीं 25 वर्सां जालीं. पूण कितें केलें आपल्याक जाय तशें केलें. जेजून केलां तशें केलें ना आपल्याक जाय तशें केलें. तर आमी आज ह्या रितीराच्या उद्देशी मन नवसोऱ्या बदलल्या पवित्र आत्मा तुका आदार करता. कितकोन ही पद्दत चलता देवाचें उतर कितकोन तुगे जिवितांत चलता आज पवित्र आत्म्यान आमकां बरें करून शिकयलां. तर तें आमी मानून घेया मुगेले फ्रेंडाचे भाशेन जावचें न्ही. त्या रितीरां वचोन येयल्या 25 वर्सां मायज जालीं. हांव म्हणटा वचोना. हांवें रितीर केलें सांगिल्लें तुमकां. हांवें 7 वर्सां केलीं. हांवूय बरो जावं ना 7 वर्सां देखून म्हाका कांयच फायद्या पडोना. तर आतां हे 9 म्हयने जाल्यार पवित्र कातोलीक जाल्या. तुमी डिस्क्रिप्शन वचाय आनी आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जाय म्हजे भाशेन जेजूचे भाशेन. थँक्यू होली स्पिरीट. हिंगा बंद करुया आतां रोजार करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.
जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका मारियो आनी ताजे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनी तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनी ताजे फॅमिलीक थियोदोमिरा रोशा आनी तिचे फॅमिलीक कॉलेत आनी ताजे फॅमिलीक जॉन्सी आनी ताजे फॅमिलीक सुकोर आनी ताजे फॅमिलीक जॅसी आनी ताजे फॅमिलीक हेनरी आनी ताजे फॅमिलीक पियादा दिवाज आनी तिचे फॅमिलीक मोरियान आनी तिचे फॅमिलीक जिपोड आनी ताजे फॅमिलीक जोकी आनी ताजे फॅमिलीक क्रिस आनी ताजे फॅमिलीक युट्यूबाचेर लायव्ह आसा ताका आनी ताजे फॅमिलीक हो व्हिडिओ कोण चोयता तांकां आनी तांचे फॅमिलीक सगळें तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर कोवीड दुयेंस आनी ब्लॅक फंगस दुयेंस तांचे सरशिल्लें पयस दवर ह्यारूय दुयेंसां तांची बरी कर सगल्यो गरजो तूं तांकां फावो कर सगळें चेतना स्वप्नां तूं तांचें पुरी कर अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस ज्वाऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर डायलिसीस लांगसांक उदो जालें कुडीचे सांदे हात पांय बोटां हाट बेंड दोल्लां चोलना दुखोता मोडलां आर्थरायटीस आल्झिमर पॅरालायसीस एपिलेप्सी हार्टाचे प्रॉब्लेम हार्टाच्यो आर्टरीज चॉक जाले त्यो कोलेस्ट्रॉलान तकलें सुडलें ती आवट जालें ती पीस जालें ती बुरशेलें ती बूल येयलें ती भेरेलें ती आजलें ती मेंटल जालें ती चिंतप नासतो कांयचे काय उलयताय ती सोजमण नासतो उलयताय ती ही सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर जी शिकतात तांची मोत सारकी नवी कर आनीक जायत्या मार्क्सांनी तांकां पास कर जांचो बिझनस चलता तांचो बिझनस वाडय जी काम करता तांचो पगार वाडय पोस्ट वाडय जी नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनींत जायत्या पगाराचें काम फावो कर जांकां कंपनींनी बसोवन दवरल्यात तांचे कंपनी पोत्तून कॉमेर्स कोन्न पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां पोत्तून तूं कामाचेर चडय आनीक ही सगळीं अजापां जालें ती चोयन तांकां पवित्र जावपाक जेजूचे भाशेन जावपाक तांकां तूं कुरपा तुजो मोग आनीक पवित्र आत्म्याचो आदार फावो कर ही सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन स्क्रिप्चर म्हळ्यार 5 मिनटां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन Lord Jesus, I eat your flesh. Lord Jesus, I drink your blood. Lord Jesus, you dwell in me, and I dwell in you. And I have eternal life in you, Lord Jesus. The Son of Man goes as it is written of him. But sorrow to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Matthew 26:24. I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Matthew 16:19. Like Jesus, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Matthew 5:16. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, who never changes. James 1:17. Wealth that comes by evil will decrease, and he that gathers by righteousness will increase. The righteous is merciful and lends. Proverbs 13:11. Jesus answered Nicodemus, Truly, truly, I say to you, unless one is born of the water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. John 3:5. If you continue in my word, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. John 8:31-32. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. John 15:7. By God's grace I am made powerful. 2 Corinthians 12:9. It is easier for a camel to go through the eye of the needle, than for a rich person to enter the kingdom of God. Mark 10:25. Unless you believe that I am God,
you will die in your sins. John 8:24. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Luke 14:26. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and flourishing. Psalm 92:14. Then the Lord said, my spirit shall not abide in man forever.